नमस्कार अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जना काही स्वागत. आज हांव एक नॉस्टॅल्जिक डिश घेवन आयले. हांव कसं हबा तें म्हळ्यार मूग शिजयलो. फस्ट हांव एक कायली पुडको दटू कायली पुडकाणो तापत दवरता. तांत भितर पळय 1 कप मूग काण घाला. हांवें उज्ज होड करून मिडियम लो मिडियमार दवरून एक 5-6 मिनिट भाजूका. तेन्ना चिक्की लाईट कलर चेंज जाता. मस्त तांबडे तांबडे भाजूत नाका. लाईट पुरमळेवचे सुरू जाता. तितले जाता ते बंद करचे आनी तो मूग लायक करून धुवन घेवचो. एक 3-4 उदक काणू क्लीन करून धुवन थोडे उदक घालून कुकरान भितर शिजत दवरचे. आतां हांव कुकरान दवरता हांगा. हाका कुकर दवरले. आतां हांव एक वेट घालता. स्टीम आयले कुडले वेट घालता. नॉर्मल आमी मुगा सारूप करेनी शिजयल्या वरीची 3 विजील काणू 5 मिनिट दवरचे. हांवें 3 विजील काणू 5 मिनिट दवरून आमगे मूग शिजून घेता. लायक 5 मिनिट नंतर निवतर ओपन करतना लायक शिजला पळयाची. हें हांव नॉस्टॅल्जिक म्हणच्या कारण कसं म्हळ्यार पुडे पळय शिजला पळय कशें लायक पुडे म्हगेल बापा मान म्हगेल आज्जा भारी प्रीत आशिल्ले. म्हगेल आज्जान रात्रीचे जेवचे न्ही म्हणना. फुडले जनान तशीची चिके प्रायजे तर रात्री जेवचे न्ही ना. शीत जेवचे कसले ना. तेन्ना म्हगेल बापा मान चडते दिवसूय मूग शिजोवन दिवचे. पण आतां शिजिल्ले मुगाक उदास कांय व्हड तें खावच्या लायक जाता. आतां हांव एक 2-3 गोड्डा चिट्ट घालो. गोड्डा हळतू म्हणना. तुमकां कितले जावका तितले गोड घालचे. गोड जाय जाल्यार चड घालचे आनी सान उज्जार दवरचे. ते मुगाक समज गोड लागूका. व्हड कथा कथा करची न्हय. सान उज्जार दवरका. आतां ताका बापा मानांनी कशें करचें म्हळ्यार खतखत येतना ताका सोय घालची आशिल्लें. तेन्ना मिक्सीनी ना हांवें. हांव आतां कसो करचें म्हळ्यार जस्ट मिक्सीर एक पंता सोय जस्ट क्रश करून घालचें. न्हय वांटून घालचें न्हय. जस्ट एक पंत क्रश करून घालचें. तेन्ना ते सोये पुरमळ येता ताका. अशी सोय घालची. तेन्ना ते सान उज्जारी गोड समज ते मुगांत भितर समज घेवन मीठ घालून हाका. थोडे जण घालता काय आमी घालनाची. त्या गोड्डाचें मीठ साण पावता आनी हें सोय क्रश करून हाका घालचें. म्हगेल आज्जान रात्रीचे हेच खावचे आशिल्ले. चडते दिवस वारा एक 2-3 वेळा बापा मान हेच करचे. तेन्ना आज्जाक दिवन तांत वरलेले पूण दुर्बळपणा मस्त कश्ट कळवा ते देखून चडते मूग करचे. मूग मस्त चीप आशिल्ले खंय तेन्ना बापा मान ते देखून हेंच करचे रात्रीचे. तेन्ना आज्जान खावन वरलेले आसल्यार आमकां ते तोपां भितर बापा मितले बाकी दवरता. नात्रान दिना तिल राबतलो बापा म्हणलेले. बापा मान कसं करचें म्हळ्यार ते तोपां वरलेले ते कोण नात्र आसा पळय तांकां आमकां पुरो जनाकय वांटून दिवचे. ताजी रूच आसा पळय तें रान्नीर शिजत न्हय. सान उज्ज करून रान्नीर दनपारां शिजत घालचे ते मूग. तो रात्री जेतन कचकचेवन थंय खतखत येवन बारी ते मूग आट्टून लायक जाता पळयाची. आतां ते कुकरा शिजयल्यार लायक जाता जायना म्हणा जाल्यार ती तेन्ना ती रूच विंगडी की थोडेच एकच आमचे मेळटा आशिल्ले देखून की. पण आतां ते सोय समेत गोड समेत लायक खतखत आयले आनी ऑफ करून दवरलें हांव आतां. आनी एक कसलें काम ना. आनी एक चिमटी एळा पिट्टी तेवूय तशीची पूड बाप मान घालची ना आशिल्लें. आतां आमकां आसा घर कडेन आमी एळा पिट्टी घालचें. आनी मागीर हांव कसो करचें म्हळ्यार थोडे टेस्ट एनहान्स करचे खातीर एक रुची जेवचे खातीर मिगेल नातवा दिता न्हू हांव. त्या खातीर हांव कसो करचें म्हळ्यार ताका एक अर्द चमचे तूप घालचें. तेन्ना तें तूप एळा पिट्टी पुरो घालून जेतना भारी एक टेस्ट जाता. हे टेस्ट मात न्हय हेल्थ वायजय तशीची भारी चांग हेल्दी मूग गोतस रिच इन प्रोटीन. ताका आमी गोड घाल कुडले तांतू भितर आयर्न आयले. तशी फुडली जनांगेले खाण पळयाची. म्हाका मस्त उडगास आयलो बापा मालो आज्जाल पुरो हें करतना. आमी तातवळी करताची उपासा दिसार चड करचे. आज एकादशी तुमी करून पळयाची कशें जाला म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालायची. हे निवल्यार ही रुची उना खावच्या रुची कावरून कशें जाला म्हूण सांगया. धन्यवाद.